Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दिसान दीस वाडत चल्ल्यात पेट्रोल डिझेलाचे दर. सामान्य गोंयकारांच्या बोल्साक पडपाक लागला खार. गोंयांत पेट्रोल जाला 86 रुपया 76 पैसे लिटर, जाल्यार डिझेल पावला 83 रुपया 44 पैशांचेर. पालिका वेंचणुकांची राखीवताये संदर्भात कोर्टान करचो हस्तक्षेप मागला गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसीन. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाची गोंय सरकार आणि वेंचणूक आयोगाक नोटीस. 22 जातली निमणी सुनावणी. महामार्गा खातीर गरिबाच्या हक्काचे वाटेचो दिलो बळी. MVR कंपनीच्या हडबडीत कामाचो दिसून येयलो सायड इफेक्ट. जिणेचे निमणे खीण मेजपी एका जाणटेच्या घराकडली कंत्राटदारान तोडली वाट. काळीज पिळवटान उडोवपी तोरशे मोपा वाठारांतलो प्रकार. आणि आता आयच्यो खबरो विस्तारान. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान गोंय सरकाराक आणि तेच बरोबर वेंचणूक आयोगाक नोटीस धाडल्या. पालिका वेंचणुकांची राखीवताये संदर्भात ही नोटीस आसा. ह्या निर्णयाचेर कोर्टान हस्तक्षेप करचो अशें मागपी याचिका गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसीन घातल्यात. 22 वर तेची निमणी सुनावणी जावपाची आसा. काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन आणि गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर म्हणटात ह्या संदर्भात न्यायालय योग्य ती दखल घेतलें अशी आस्त आसा. पळयात तेंचें म्हणणें. अपना जायते भशेन रिजर्वेशन केला. आय होप कोर्ट जो आहा will give justice. की हांव म्हणना एक्चुअली रिजर्वेशन should be based on the number of people of that category living there. आमकां आतां इलेक्शनाक जे लोक ते आसात तांगे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आमी हें केलोलें आहा. पण ती कोण नाय थिंगा तुमकां जाय म्हणून कोण तुमकां जाय ते भशेन करता. दिस इज रॉंग. सो इट शूड बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ people of their caste who are living there. On that you should do reservation. Reservation जुंय तो लोक आहा तांगे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आमी ताका निवडून दिवपाक जाय. जुंय ते लोकूय नाय तिंतून तांगेर कितें जाता. यू आर डुईंग इनजस्टीस टू सो कॉल्ड अदर कास्ट. स्पेशली आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जे वॉर्ड नंबर 1 to 9 आसा थंयसर एकूय लेडीज रिजर्वेशन करून नासले. सो हेजे लागून सगळी जी बायलां आमची मुर्मगांवची जी इलेक्शनाक रावपाक सोदताले कावन्सिलाक तांकां खंय तरी तेंचेर अन्याय जाल्ले अशें जालो. सो तेजे लागून आमी अशें डिसिजन घेतलें कितें बाबा बायलांचेर अन्याय कित्याक. तरी पासून हांवें डिसिजन घेतलें कितें बाबा दर गोवोरमेंटान रिजर्वेशन सुद्दां दिवना जाल्यार आमी जे 33% रिजर्वेशन आसा ते बायलांक दितले म्हणल्यार दितले. आनी तेच्याच बरोबर आमी कितें केलें कितें आमी कोर्टान गेले. आमचे जे पॅटिशनर आसलेले ते श्रद्धा आमोणकर आनी शांती मांद्रेकर आसलेली. तेज्या बरोबर आमचे आख्खे गोंयच्यान 9 जाण पॅटिशनर गेल्लेले आसा कोर्टान. आनी एक बरी गजाल म्हणटा ती जेन्ना आयज ती हियरिंगाक येयली केस जाल्यार ती केस आतां एडमीट जाल्लेली आसा. आनी ती जेन्ना केस एडमीट जाल्लेली आसा आनी हायकोर्टान जी आसा ती नोटिसीस सर्व केलेली आसा आमच्या इलेक्शन कमिशनाक आनी तशेंच आमचे गोवोरमेंट ऑफ गोवा. म्हाका टोटल विश्वास आसा हे ज्युडिशरीचेर कित्याक बाबा खंय तरी ह्या बायलांक लागून न्याय मेळटलो. तशेंच आख्ख्या गोंयांत जेंकां हे गोवोरमेंटान आनी तेंच्या आमदारान मिनिस्टरांनी आपल्याक जाय तसो फायद्याक लागून आपलो फ्युचर पळोवन तेंच्यांनी ज्या प्रमाणे लोकांचेर अन्याय केलेलो आसा तांकां खंय तरी ही जस्टीस मेळटले. गोवा 365 खातीर पणजी आनी मडगांवच्यान इर्शाद शेख आनी रमेश नायक रावत. एक महामार्ग सारको करपा खातीर एखाद्या गरिबाच्या घरावटेन वचपी हक्काचो रस्तो जेन्ना कंत्राटदार कापून उडयता तेन्ना त्याच्या खातीर उरतात ती जीव घेवपी हाडबडीत स्वप्नां. पेडणे पत्रादेवी महामार्ग मरणाचो सापळो जालाच, पूण जिणेचे निमण्यो घटकां मेजपी एका जाणटेच्या घराकडली वाट तोडून कंत्राटदारान त्याच्या मरणाची वाट सोपी करून दवरल्या. हय, काळीज पिळवटान उडोवपी हो प्रकार तोरशे मोपा वाठारांतलो.
MVRच्या कामाचो सायड इफेक्ट म्हटल्यार उपकारता. तोरशें मोपार रस्त्याचें काम चल्लां. रस्त्या कुशीक एका जाणट्याचें घर आसा, पूण कंत्राटदारान त्याच्या घरा कडेन वचपी रस्तो कापून उडयला. लोकांनी बोळ घातल्या उपरांत ह्या कंत्राटदारान त्याच्या घरा कडेन वचपा खातीर सोपणां बांदून दिल्यात. ही सोपणां पळयल्यार ती किल्ल्या वटेन व्हरतली काय घरा वटेन तें कळना. हो मनीस दुयेंत आसा. फाल्यां दोतोरा कडेन वचचें पडलें जाल्यार वाटच ना. महामार्गाक लागून बाबडो हक्काची वाट वगडावन बसला. थळाव्या आमदारान आड नदर केल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान स्वता दोळ्यांनी हो प्रकार पळोवचो अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पळयात. डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां रिक्वेस्ट करता, तुमी स्वता येवन हेचेर चवकशी म्हणजे पळोवपाचें जरा हांगासर तुमी येवकूच नाका, नाल्यार तुमी वयर जराशें रिक्वेस्ट करता ते जाणटेल्याक पळया तरी खरी हकीकत आसा की ना. तुमी येवन पळया स्वता, जाल्यार आमी तुमकां हेल्प करतात हात धरून वयर हाडपाचो. तुमी येवन फक्त पळयात कितें कितें परिस्थिती आहा ती. बाबू जे करता ते सारकें करता काय. पेडणे ते पत्रादेवी महामार्गावयल्यान वाहन चलोवपी दर एकलो चालक कंत्राटदाराक गाळी दिले बगर फुडें वचच ना. तेका कारणे तशेंच आसा. सद्याक ह्या महामार्गाच्या कामाक कोण वाली ना. MVR हे कंपनीन ह्या कामाचें कंत्राट घेतला. कितलोसोच तेंप जालो काम चल्लां, पूण जाय थंय सर्वीस रोड ना, सायन बोर्ड ना, वलतां धोको दिवपी, खड्डे भेणां मोडपी. कंत्राटदारा बरोबर लोक थळाव्या आमदाराचोय फोग काडटात. पळय तेंची पोटतिडीक. आज येयलो पोरसकाड्या जी पंचायत आसा, पंचायतीचे जरा फुडें जी देवती आसा त्या ठिकाणी उबो आसा. आनी हो NS 66 पयलीं आसलो NS 17 आसलो, तो आतां 66. आतां हो इतको धोकादायक आसा. पेडण्याच्यान पत्रादेवी वयता म्हणसर इतकी हालत लोकांची खराब जाता. जर हे दिसाची हे परिस्थिती. आनी आतां तुमकां दाखोवंक सोदता जी एरिया डेंजर आसा ती डेंजर एरिया तेंच्यांनी बोर्ड जो लायल्लो आसा तो तुमकां पळोवंक शकतात कसो कितें तो. फाटल्यान म्हाज्या बोर्ड आसा. कसो समजुपाचो, खंयच्या सायडीन वचपाचो तो बोर्ड जो बोर्ड लायला तुमी पळया कितें. हे आतां दिसाचे आमकां सारकें दिसतात, रस्तो दिसता, पण समजा हो रात्रीचो कोणाक बोर्डाची समज त्याच लेवल त्याच स्पिडीन येयली गाडी जाल्यार ब्रेक खंय मारतलो. आनी जर का ब्रेक मारपाचो तेका हांगासर टर्नार एकदम ब्रेक तर मारूंक शकना, गाडी परततली किंवा एक्सिडेंट जातलो. हे जे काम चालू आसा तेच्या पयलीं जवळ 100 मिटरच्या आसपास तेंच्यांनी बोर्ड लावंक जाय आसले. अशें खंयच दिसना. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. पेट्रोलाच्या दरान गोंयकारांच्या कानांतल्यान धुंवर काडला. फाटल्या 7 दिसांनी पेट्रोलाच्या दरात 2 रुपया 6 पैशांनी वाड जाल्या, जाल्यार डिझलय 2 रुपया 56 पैशांनी म्हारग जाला. दिसान दीस पेट्रोल डिझलाचे दर वाडत रावल्ल्यान सामान्य मनीस आणि कामगार वर्गाच्या बोल्साक खार पडपाक लागला. शेनवारा पेट्रोल 30 पैशांनी जाल्यार डिझल 36 पैशांनी वाडलें. लिटराक सेंच्युरी मारपाक आतां मोजकेच दीस उरल्यात. बेगीनच 100 रुपया लिटर पेट्रोल दर वाड पळोवपाक मेळटली अशें दिसता. गोंयांत सध्या पेट्रोल 86 रुपया 76 पैसे लिटर जाल्यार डिझल 83 रुपया 44 पैसे लिटर जाला. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार क्रूड तेलाचे दर देऊनय पेट्रोल आणि डिझलाचे दर हिसपा भायर वाडत चालल्यात. देखून वाहन चलोवपी सरकाराचेर बेजारल्यात. आतां आमची पेट्रोल डिझल वाड जाता ती सतत जाता आनी इतले तेंप जायत आसा. फक्त पर्रीकारान तें आश्वासन दिल्लें तें पाळिल्लें, त्या नंतर कांयच जावना. देशभर आनी गोंयभर फक्त लूटमार चालू आसा. कित्याक ताची संदर्भ केलो जाल्यार ताच्या संदर्भात ताची विस्कटणी केली जाल्यार थंय कांयच आमकां पुरावो असो पूर्ण ताचो विश्वास दवरपाचो असो दिसना. कित्याक वाडत वता आनी कोणाची काळजी आनी कोणाची सोय जाता. बारीक मनशाक तुमी चिंतून सारके पिळून खातात आनी भांडवलदाराक सगळे जाय तशी सवलती दितात. हे पयले सगळे BJPचे कार्यकर्ते वरिश्ठ सामके तांचे नॅशनल पातळीचेर सावन स्टेट पातळीचेर नाक्यांनी बसताले मरे, साखर दिताले, दाळ दिताले, सिलिंडर घेवन बसताले. तांकां आतां न्हीद पडल्या काय? त्या वेळाचेर सावन ह्या वेळाचेर ह्या वेळार दोन पार्टींनी मायच चडले सगळे प्रेस आनी कोणाक काय भान ना. फक्त इलेक्शन आसता तेन्ना तुमी दितात सगळे आश्वासनां. फटींगपणां चल्ल्या आतां देशभर.
वाडोवपाक कांय लोक तितले पयशे दिवपाक तयार नासतले आनीक आमच्या लोकांक तशें एकदम पयशे वाडोवपाक शकत ना बंद नासले आता चालू झाला कोरोना खातीर पण आनी लोक बसपाक सोदना रे ते लोक लागीं येयना ह्या वटेन त्रास आनी त्या वटेन त्रास एक ती महामारी आनी पेट्रोल वाडलो जे वाडयतात तशें पूण आमकां पगार वाडटा म्हणून तुका काय पेट्रोल वाडयता वाडयतना कितले वाडयतात आनी देवयतना कितले देवयतात हे तांचो हिशोब मातसो पद नासता दिसाक आमकां जवळ जवळ 1.5 लिटर पेट्रोल वयता येवपाक आनी वचपाक आनी गव्हर्मेंट सरून म्हणटा आमी गव्हर्मेंट सरून म्हणटा तशी तुमकां जाय तशें आमकां यूज करप हे पळय पयशे न्हू हे कार्डां आहा म्हणून पयशे हे तरी घालूंक मेळटा नाल्यार कोणा कडेन बी मागतले डेली पेट्रोल वाडता कितें करपाचें आमी उदकार गाडयो चलोवपाच्यो खंय चलोवपाच्यो सांग कांय कळना म्हाका सांगपाक हेच्या बद्दल हे पेट्रोल वाडटा तेजे कोणाक आतां दोश दिवपाचो ओके तुमी गव्हर्मेंटाक कितें सांगता आतां तुमी पेट्रोल कित्या खातीर वाडटा परते परते कळना आमकां बारीक मनशाक आनी 87 जाला टोटल आतां हेजे वयले आनी वाडटले आनी तुमी कितें म्हणटा आतां गाडी चलोवपाचें कितें ना तेच आतां विचार गाडी चलयल्यार पिड्ड्या बंद करी जाल्यार पिड्ड्या जातले न्हू आतां कितें घालता ना इलाज आमकां 200 रुपया जाल्यार पासून पेट्रोल घालचेंच पडटलें आमकां उपाय काय ना गव्हर्मेंटान हेजें सोल्युशन काडपाचें कितें दोन दिसान पेट्रोल वाडटा तेजेर कंपल्सरी कितें तरी सोल्युशन आसपाक जाय ते 15 दीस नाल्यार म्हयनो ना 2 म्हयने ना 6 म्हयन्यांनी तरी आसपाक हें कितें 8 दिसांनी पेट्रोल वाडटा जाल्यार आमकां जेन्ना त्रास न्हू एकल्या पसंत कशें म्हणजे खंय परवडटा तुमकां कशें परवडटा हें ना परवडना न्ही आमकां परवडना न्ही आणि हे पळयात पुराय देशातले पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर गोवा 365 खातीर मडगांव आणि पणजेच्यान संदीप तुयेंकार, रमेश नायक रावत आणि इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळेच्यान वचपी नॅशनल हायवे वयल्या एक्सिडेंट प्रो झोनाचें 4 दिसां भितर इन्स्पेक्शन करात. कुंकळकारांनी PWDक शिटकावणी दिल्या. हेवी वेहिकलीचो धपको चुकयतना एका रिक्षाकाराक अपघात जालो. बाळेच्यान रिक्षाकार कुंकळेचे दिकेन वयतालो. रिक्षा कुशीचे झाडाक आपटून तो जखमी जालो. ह्या अपघाताक लागून थळावे खुबळ्ळ्यात. सोमार दिसा कुंकळेचे नवेबान देमानी हे सुवातेर हो अपघात जालो. कुंकळेच्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्ग ह्या वाठारांत अशीर जाता आनी ह्या अशीर रस्त्या वयल्यान जेन्ना हेवी व्हेकल्स धांवतात तेन्ना हटकून अपघात जातात. हे अपघात टाळपा खातीर बायपासाचो प्रस्ताव येयल्लो, पूण ह्या प्रस्तावाची फायल जायतीं वर्सां जाली धूळ खायत पडल्या. आमी सरकाराक एक 4 दिसांचो टायम दिता. ते 4 दिसां भितर समज कांयच सरकार इन्स्पेक्शन जर करना, तेजेर जर कारवाई कांयच करना जाल्यार आमी कितें म्हणटा फुडलो विचार करतले. आमचे पयलींचे CM पर्रीकरान आमी रस्तो तो बायपास करता म्हणून सांगलो आनी इन्स्पेक्शन करपाचें आसलें, पूण तेजे नंतर तें कांयच जालें ना. तेजे नंतर ह्या CMान तरी इन्स्पेक्शन करून हो बेगीन बायपास रोड करचो. तुका कळना तुका पळयात ह्यो बस पे कितको लागलो कितें तो आतां तो पणस लागलो म्हणून बरें जालें ताका, नाजाल्यार तो सकयल पडून ताका आनी डॅमेज जायना आसली. तो फुडें मरता आसलो. एक आनी 2 पार्टनर म्हणटा ते ते आतां वयर तेच पयलीं आतां जालें एक म्हयनो पयलीं 2 ट्रक वाडले चालू आहा. हे लेबाना सांगते हांगा म्हळ्यार चालू आहा. कळ्ळें तुका न्हू. ही थोडे एक्सिडेंट जाल ना हिंगा. आणि रोड अशीर आसा. रोड अशीर रोड कितलो अशीर पळय मरे. ह्या रोडार 2 गाडी सुट्टात बरें त्यात रिक्षा आहा. हायवे वा आतां नॅशनल हायवे कितें आहा म्हणटा हेजेर कितें तरी उपाय काडूंक जाय. कितें तरी काडपाक जाय न्हू, नाल्यार कितें सतत अशें मरत रावपाचे लोक. म्हणजे एक्सिडेंट खूब जाता हांगा. चालू एक्सिडेंट. तूं आज वतालो फाल्यां आनी आसतलो चालू. म्हणजे हेजेर कोण लक्ष दिना. लक्ष दिना तेच म्हणटा हांव. आतां पळय म्हळ्यार आतां पळय गाडी सुट्टा पळय मुखार पळय गाडी सुट्टा. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. गोंयभर गणेश जयंती भक्तिभावान आणि उमेदीन मनयली. गणपतीच्या देवळांनी भक्तांनी विविध धार्मीक विधी घडोवन हाडले. कांय कडेन सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. पळोवया एक रिपोर्ट. सैमाचें प्रतीक आशिल्ल्या गणेशाचो जल्मदीस सगळे कडेन उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात. सगळ्याच पिरायेच्या लोकांचें हें लाडकें दैवत. तेका वेगवेगळ्या नांवांनी वळखतात. फोंडे फार्मागुडीच्या गणेश मंदिरांत भाविकांनी मनयल्लो पळयात हो सुवाळो.
गणेश जयंती हो उत्सव गणपतीचो जन्माचो दीस अशें हें केल्लो आसा. त्या प्रत्येक हांगा गणेश जयंती मनयतात. वर्सांतल्यान एक दीस हांगा बरें धुमधडाक्यान हांगा कार्यक्रम बरो पसून जाता. सकाळी फुडें अभिषेक लोकां तर्फे जाता. ताजे नंतर भायर हवन बिवन करून पुर्णाहुती जातकच हांगा दनपारां महानैवेद्य जाता. लोकांक हांगा जेवणूय आसता आनी रातची परत गणपतीच्या जन्माचो कार्यक्रम जाता. ताच्या नंतर आरती पालखी हो उत्सव जावन हो हे आयचो दीस गणेश जयंतीचो उत्सव सांगता. आज गणेश जयंतीची म्हत्व कितें? महत्व म्हटल्यार गणपतीचो आज जन्म जाल्लो आसा. त्या जन्माचे प्रत्यर्थ हो गणेश जयंती मनयतात. गोवा 365 खातीर फोणेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कुंकळेचे क्रिकेट मॅचीत बाळी बॉयसांनी काणकोण बॉयसांचेर 23 रनांनी जैत जोडले. आयतारा कुंकळे ही मॅच जाली. 3 ओव्हरी जाल्या उपरांत काणकोण बॉयजान 22 रनांचें लक्ष्य दवरलेलें. पांजरकोणी वॉरियर्सान कुंकळीच्या पांजरकोण ग्रावंडार ही दुसरी ऑल गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट मॅच घडोवन हाडली. टुर्नामेंटात 32 क्रिकेट पंगडांनी वांटो घेतलेलो. जैतवंत बाळी बॉयजांनी 50,000 रोख आनी ट्रॉफी जिखली. जाल्यार रनर्सअपांक 30,000 रोख आनी ट्रॉफी फावो जाली. इनामां भेटोवपाचे सुवाळ्याक कुंकळेचो आमदार क्लाफास डायस मुखेल सोयरो म्हण हजर आसलो. ते भायर आम आदमी पार्टीचो आदलो निमंत्रक एल्विस गोम्स, संतोष फळदेसाय आनी शशांक देसाय हांणी हजेरी लायिल्ली. जायते मिनिस्टर जावन गेले वर एमएलए जावन गेले पूण फुटबॉल ग्राउंड केलो पूण क्रिकेटीचे कोणेच चिंतूंक ना क्रिकेट ग्राउंड जाय म्हणून. सो जायत पास शशांक सांगतालो ग्राउंड क्रिकेट जाय म्हण पूण आमकां एक जागो घेवपाक जाय आनी हो ऑलरेडी सुद्दां एकवार कडेन हावजींग बोर्डान हो प्रपोज केल्लो आनी हांगा हावजींग बोर्ड येवपाचो आशिल्लो तेन्ना लोकांनी 10-15 वर्सां पयलीं तावडान बंद दवरला. पूण हांव सांगूंक सोदतां हांव हावजींग बोर्डाक जावन डायरेक्टरा कडेन जावं सीएमाक मेळोवन हो जाता जाल्यार पयलीं आमचो असलो ते भशेन ग्राउंड म्हूण हे मोठी. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. गोंयांत 15 आनी 16 तारखेक सामान्य हवामानाचोच अणभव येतलो. पूण 17 ते 19 फेब्रुवारी मजगतीं कांय सुवातांचेर पावस झडपाक शकता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. उण्या तापमानांतय फुडल्या 3-4 दिसांनी 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांनी वाड जावं येता. मळब नितळ उरतले. सकाळच्या वेळार कांय सुवातांनी दंवाचे थर दिश्टी पडटले. चडांत चड 32 ते 33 जाल्यार उण्यांत उणें 21 ते 22 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. गोंयभर सुखेंच वातावरण आसतलें. उण्या तापमानांत व्हडलोसो बदल नासलो. पणजे 20.7 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आनी गोवा 365च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.